आमकां येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 18व्या राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्या वरवीं 61,000 परस अधिक तरणाट्यांक आयज नियुक्ती पत्रां भेटयलीं। वेगवेगळ्या सरकारी विभागांत आनी संस्थांत नियुक्ती जाल्ल्या तरणाट्यांक ही नियुक्ती पत्रां व्हर्च्युअली तांणी वितरीत केलीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान 18व्या राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्याक संबोधीत केलें। तरणाट्यांच्या सशक्तीकरणा खातीर आपले सरकार बांदील आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है और हम सब के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। देशाची दोळे दिपकावपी अर्थीक उदरगत, जीएसटी आनी कामगार कायद्यांतल्यो सुदारणा आनी वेगवेगळ्या देशांवांगडा वेपार आनी मोबिलिटी कबलातींचो तांणी उल्लेख केलो। कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज दिल्ली कॅन्टांत राष्ट्रीय कॅडेट कोराच्या प्रजासत्ताक दीस शिबिराचो दौरो केलो। देशभरांतल्यान आयिल्ले एनसीसी कॅडेट भारताचे पडबिंब आसात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट थे, आइडियाज थे, उसको देख रहा था। जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहां पर देख रहा था, मैं सच कहूं तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद कि भारत का भविष्य उज्जवल है, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको। एनसीसी कॅडेटांचे राष्ट्र निर्माणात महत्वाचे योगदान आसा अशें संरक्षण मंत्री सिंग हांणी सांगलें। ऑपरेशन सिंदुरा वेळार देशभरात आयोजित केल्ल्या मॉक ड्रिलांत एनसीसी कॅडेट्सांची महत्वाची भूमिका आशिल्ली अशें तांणी सांगलें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं भुज में अपने सैनिकों के साथ मिलने गया था और मुझे अपने वीर जवानों के साथ साथ वहां की कुछ एनसीसी के कैडेट से भी मिलने का अवसर मिला था। और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे जोश में है। जैसे हमारे आर्म फोर्स के जवान थे, फोर्सेस जवान थे, वैसे ही हमारे एनसीसी कैडेट। और मुझे यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में जब मॉक ड्रिल्स किए गए तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने निभाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी एनसीसी कैडेट्स को और आपके माध्यम से सारे देश के एनसीसी कैडेट्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। युरोपियन काउन्सिलाचे अध्यक्ष आनी युरोपियन कमिशनाच्यो अध्यक्ष आयज सावन भारत भेटेर आसात। ते प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यात वांटेकार जातले। ते आदी भारता विशीं एफटीए संदर्भात ईयू मुखेल्यांनी व्हडली घोशणा केल्या। त्या उपरांत भारत आनी युरोपियन संघामदीं मुक्त वेपार कबलात निर्णायक पांवड्यार पावल्या। 2007 वर्सा सुरू जाल्ली ही उलोवणी
निमणे कडेन 2026 वर्सा कबलातीचें रूप घेता. सुमार 2 दशकां चलिल्ल्या उलवणे उपरांत भारत आनी युरोपियन संघ मुक्त वेपार कबलातीक निमणे रूप दिवपाच्या पांवड्यार पावल्यात. हाका लागून दोनूय पक्षांच्या अर्थीक संबंधांक नवी दिका मेळटली. आयकर अधिकाऱ्यां खातीर आयोजीत डिजिटल फॉरेन्सिक प्रशिक्षण कार्यावळीचो समारोप काल जालो. ह्या सुवाळ्याक पणजे कार्यालयातले प्रधान आयकर संचालक राहुल गर्ग मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटीचे डीन डॉक्टर लोकेश चौहान आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इंडियाच्या जोडपालवान ही 5 दिसांची प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कर तपासणीत डिजिटल पुराव्यांच्या महत्वाविशीं राहुल गर्ग उलयले. We pointed out to them in simple letters, giving them an opportunity to update their returns. I'll say there was almost 60% compliance. Now you will also agree with me that it was also a win-win situation for the department also. Because if the same tax was collected after 4 rounds of litigation up to the IT-80, what is the use of collecting that tax which is collected after 5 years? So much of money is wasted in pursuing all these claims. And for taxpayer also it was a win-win situation because he could get away with much less penalty other than what he would have actually paid. 30 आयकर अधिकाऱ्यांच्या पंगडांक एका वेळार प्रशिक्षण दिताले. आता मेरेन 313 अधिकाऱ्यांक वेगवेगळ्या तुकड्यांनी प्रशिक्षण दिला. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सीस युनिव्हर्सिटीचे डीन डॉक्टर लोकेश चौहान हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. बेतोड्या कानेवाळ जंक्शन ते देवजाड रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं सुरवात जाली. ह्या वेळार बेतोडेचे सरपंच आनी पंच हाजीर आशिल्ले. बऱ्याच तेंपा सावन ह्या कामाची वाट पळयताले. बेतोड्यातल्या उद्देगीक वसाहतीक लागून आनी लायटीच्या केबलांच्या कामाक लागून हो रस्तो बऱ्याच प्रमाणात इबाडिल्लो. रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जाल्ल्यान थळाव्यांक थाकाय मेळटली. तर सारको एज पर्यंत शिर्डीच्यान आमकां बाजारांतल्यान धरून ते सारको तरवळ्या पर्यंत रस्तो केला पळय न्ही म्हणजे वर्थ एप्रिशिएट करपा सारको. आनी म्हाका खात्री आसा की तो रस्तो कमीत कमी 10 ते 15 वर्सां उरतलो. हांवें सामकें कटाक्षान थारायलां की खंयच ताका पिकास किंवा मशीन लागपाक जायना. इवन पायपलायन फुटली सुद्दां जर जाय जाल्यार ते म्हाका रिपोर्टिंग केले शिवाय ते पायपलायनी काम ते करूं दिवचें ना. तशें हे रस्त्याकय बी खंयी केन्नाय कितें एक केलें जाय पंच मेंबरां म्हजी विनंती आसा नजरे येना फुडें त्या मनशा पयलीं बंद करपाक जाय. कोणी येता वता आसतना समजा दिसलें हांगसर मशीन येयलां कितें मशीन लायता कितें करता किंवा कोणी खणटा कितें करता पयलीं बंद करपाक सामको स्ट्रीट. गोरवांचे रक्षण करप ही सगळ्या हिंदूंची एकत्रित जापसालदारकी अशें योग गुरू बाबा रामदेव हांणी म्हळां. फक्त परिशदांत वांटो घेवन आनी घोशणा दिवन गोरवांची राखण जावची ना. सगळ्या संतांनी उणीच 5 ते 10 हजार गोरवां पोसपाक जाय. तुमी गोरवांची काळजी घेतल्यारच तांची राखण जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. बाबा रामदेव हांणी आयज कांपालार योग सेतूचेर भगवान परशुरामाच्या मुर्ती लागीं योग कार्यावळींत वांटो घेतलो. पतंजली 1 लाख गोरवांक सांबाळटा अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतस्थळारय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आतां हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर.